हॅलो गोंयकारां, गोंय जमनीचो वालोर हे व्हिडिओ सिरिजाचो एक भाग. आमची वळख, आमच्यो भावना, आमची जबाबदारी. आमची वळख, आमच्यो भावना, आमची जबाबदारी. जगान जी आमची वळख आसा तिची सुरवात जी आसा ती आमच्या घरा कडच्यान जाता. म्हळ्यार घर ही आमची बेज आसा. घर, गांव, तालुको, जिल्लो, राज्य आनी देश अशी प्रत्येकाची वळख आसा. आनी घर हे आमच्या जिवनाचें मेन स्टेशन आसा. आमची जिवनाची सुरवात घरा कडच्यान जाता. किंवा आमकां जें कितें जाय नाका हें सगळें आमकां घरा कडच्यान गावता किंवा आमी त्या घरा कडेन एवेलेबल करता. आनी जेन्ना घर म्हणटा त्या घरांतले लोक, घरांची देवदेवस्पणां किंवा आमी जे गोंयकार आसा आमकां प्रत्येकाक कुटुंब लागता. आनी कुटुंब ही आमची गोंयकारपणाची वळख. कारण कुटुंबां जी आसा ती आमचे आजे पणजे आनी तेंचे वयर ज्यो पिळगी आशिल्ल्यो तेंचे वयल्यान आमच्या कुटुंबाची सुरवात जाली. आनी हेजो पुरावो म्हळ्यार आयज आमकां बापोल्या घरचे दायजी अशे आमच्या कुटुंबाचे सदस्य आसा. आनी जशें आमचें घर आसा तशें आमचें कुटुंब आसा. कुटुंबाची लोक, कुटुंबाची देवदेवस्पणां, कुटुंबाचे मेले जाणटेले हे सगळ्यां बद्दल आमच्या मनान भावना आसा. तसो आमचो गांव आसा. गांवचे लोक, गांवची देवदेवस्पणां आनी गांवची जमीन हे सगळ्यां बद्दल आमच्या मनान भावना आसा. तशें आमचें गोंय आसा. गोंयचे सगळे लोक, ते मागीर कोंकणे, क्रिस्तांव, मैर आसुनी आमची सगळ्यांची देवदेवस्पणां म्हणजे आमी ज्या जाग्यार खंयच्या गांवांनी रावतात थंयचे आमची सगळी देवदेवस्पणां, देवाचे जागे, देवाची स्थानां, देवाच्यो वाटो, आमचे सगळ्यांचे उत्सव, आमच्यो सगळ्यो धार्मीक कला म्हळ्यार कल्चरल आर्ट ज्यो आमचेर संस्कार घडयतात. तशेंच आमची भाशा, आमचो इतिहास ह्यो सांस्कृतीक गोश्टी जाल्यो. तशें आमची जमीन आसा, शेतां, भाटां, दोंगर, उदकाचे जागे, न्हंयो, दुर्वो हे सगळ्या बद्दल आमच्या मनान भावना आसा. तसो आमचो देश आसा. देशाचे लोक हो भारत देश, देशाचे लोक, संस्कृती आनी जमीन हे सगळ्या बद्दल आमच्या मनान भावना आसा. आनी फक्त भावनाच ना तर हे सगळे गोश्टी बद्दल आमकां अभिमान आसा, तेंचो वालोर, रेस्पेद आसा. आनी हे सगळे गोश्टी वयल्यान आमचें मोटिवेशन आसा, इन्स्पिरेशन आसा. हे प्रत्येकान समजोवपाक जाय. आनी हे सगळे गोश्टी वयल्यानूच आमचें जीवन आसा, जिवनाक कारण आसा, विशय आसा, सब्जेक्ट आसा. आनी आमची राखण आसा, प्रोटेक्शन आसा. आनी हे कितकें बरें आसतलें तितकें आमचें जीवन बरें जातलें हें प्रत्येकान समजोवपाक जाय. आनी ताका लागून हे सगळे गोश्टीची आमकां जबाबदारी आसा किंवा हे सगळे गोश्टी कडेन आमी बांदलेले आसा. आनी जे आमचो आमी देश म्हणटा किंवा देशाची भावना सुद्दां जी म्हणटा म्हणजे खरें ही अशीच म्हणजे ती आमच्या घरा कडच्यान स्टार्ट जाता. घर, गांव, राज्य. आनी राज्य म्हळ्यार खंयचें आमचें गोंय जे हो आयज जो विशय आसा तो गोंयचो आसा. म्हणजे गोंयचे लोक, गोंयची संस्कृती आनी गोंयचे जमीन. आनी ताका लागून ज्यो आयज आमचे कितें गोंयान जें आमचें घर आसा, कुटुंब आसा किंवा आमचें गांव आसा, जे कुटुंब आनी कुटुंबाच्या बाबतींत सांगता कुटुंबाची देवदेवस्पणां आसतलीं, कुटुंबाचे सोयरे सुतक आसतले. हे गोश्टी कडेन आमी बांदलेले आसा. म्हळ्यार ह्यो गोश्टी आमी दुसऱ्याक दिवपाक शकना, दुसरे घेवपाक शकना. किंवा जे आमचे गांवची देवदेवस्पणां आसा ह्यो सुद्दां आमी जमीन आसा ह्यो आमचे हे जे कडेन आमी बांदलेले आसा. खरें ह्यो सगळ्यो जबाबदारी आसा आनी एका बांदलेले बीन आसा आनी त्यो आमी दुसऱ्याक दिवपाक शकना अशें आसा. ताका लागून कितें आसा गोंयान सुद्दां भायले लोक जे आसा ते चड आसपाय ना. कारण भायले लोकांक हांगसरल्यो भावना, तेजो अभिमान, हांगसरलो वालोर, रेस्पेद किंवा जबाबदारी तांकां हांगसरली ना. किंवा हे आमचे जे कितें आसा आमचे लोक आसा, आमचे संस्कृती आसा, आमची जमीन आसा हेजे कडेन ते बांदलेले ना. तांकां जे कितें भावना बीन ज्यो कितें आसा त्यो तेंच्यो लोकांच्यो, तेंचे संस्कृतीच्यो, तेंचे जमनीच्यो आसा. आनी हो जो देश आसा हांगसर लोकशाही आसा. लोकशाही म्हळ्यार प्रत्येकाक आपली लोकांक आपली संस्कृती आनी आपली जमीन राखपाचो अधिकार आसा. हें प्रत्येकान समजोवपाक जाय. आनी अशा तरेन हो देश घडलेलो आसा. आनी ताका लागून आयज गोंयान सुद्दां हे भायले लोक जे आसा ते 10 ते 15% आसपाक जाय आसले. पूण ते आयज 40-50 काय तेज्या चड जाल्यार आमकां खबर ना. पूण हे भायले लोकांक लागून आयज आमच्या गोंयकाराचेर सगळ्या वयता थंय भायले लोक दिसता. आनी ताका लागून आयज आमच्या गोंयकाराचेर अन्याय जाता. आमकां आयज गोंयान काम ना, धंदे ना. ताका लागून आमचे गोंयकार आसा फाटीं पडलेले आसा. आनी भायले लोक जे आसा ते फुडें पावलेले आसा. आयज कितकेशे गोंयकारांक रावपाक घर ना, जागे ना, चलपाक वाटी ना, भोंवपाक घुवपाक गावना. ताका लागून आमी जे गोंयकार आसा आमचे लोकां कडेन झगडटा, ज्या लोकां वयल्यान आमची ही सगळी संस्कृती, आमचे सगळे कितें आसा आमकां आदार आसा, सगळ्यो गोश्टी चल्लेल्यो आसा, बरे वायटाक पावता. तेंचे कडेन आयज आमकां झगडचें पडटा. आमच्या कुटुंबांनी, गांवांनी बीन. खरें आमच्या लोकां कडेन, आमच्या संस्कृतीन आमी आमच्या लोकां कडेन झगडपाचो आमकां अधिकार ना. तर आमी कितें तरी झगडटा, एकामेकाचें वायट करता, ते फुडें आमच्या भुरग्यांक तेजें प्रायश्चित्त भोगचें पडटा.
अशें आमचें हें संस्कृतीन आसा। पूण ह्यो सगल्यो गोश्टी विसरलेले आसा आनी जे कोण आयज आमकां जे गोंय काबार करपाक जे जबाबदार आसा तेंचे कडेन आमी बरेपण करून आसा। हें खरें आमचें अज्ञान किंवा आमचें दुर्दैव आसा, कितें म्हणपाक म्हाका खबर ना। आनी जेन्ना आमकां काम ना धंदे ना अशें म्हणटा तेन्ना आमचे जे लिडर आसा ते कितें म्हणटा, आमी गोंयकार सुशेगाद, आमकां काम धंदो करपाची आवड ना। खरें म्हणल्यार जी हांगसर शेतां भाटां गोरवां बीन आशिल्लीं, नुस्तें बीन आशिल्लें, हें खरें पळोवंक गेल्यार आमी समृद्ध आशिल्ले, आमी सामके स्वयंपूर्ण हे सगळें करून दवरलेलें आमकां, आनी आमकां काम कश्ट करपाची आवड आशिल्ली, आमी काम कश्ट करताले। पूण हे सगळे विचार हेणी आमच्या काबार केले। खरें हांचें कर्तव्य आशिल्लें, तेणें आमकां गोंयाक लागून मोटिवेट करपाक जाय आशिल्लें, काम करा, कश्ट करा, आपले गोंय सांबाळात, संस्कृती सांबाळात। आनी आमकां राखपाक लागून, हें गोंय राखपाक लागून, गोंयची संस्कृती जमीन राखपाक लागून तेणी कायदे करपाक जाय आशिल्ले। पूण आनी तशेंच तेणी आमकां गोंयाक लागून इन्स्पायर्ड करपाक जाय आशिल्लें, गोंयचें विजन दाखोवपाक जाय आशिल्लें। पूण तेणी तशें केन्नाच करूं ना। तेणी आमकां सदांच आमच्या घरांनी, आमच्या गांवांनी जाती धर्माच्या नांवान ते आमकां सदांच डिवायड करीत येयल्ले आसा। किंवा आमकां जी कामां बीन कितें आसा, आमकां कामां आमी भायर वचपाचें, भायर गेल्यार आमकां आमचें जिवन बरें जातलें। गोंयांत आमकां कांयच ऑपॉर्च्युनिटी ना सारक्यो बऱ्यो, आनी आमच्यो जमनी बीन आमी आहा त्यो विकपाच्यो। ते जमनी विकले म्हणटकीर आमकां लाख गावतले, करोड गावतले। पूण हे जमनी वयल्यान आमकां कितें बरी ऑपॉर्च्युनिटी आहा तें आमकां कांय सांगना। तशें आमचे जे कितें आसा, लोक जे आसा आयज खूब जाणां व्यसनान बीन जे पडलेले आसा पळय न्हू, ही सुद्दां एक षडयंत्र आसा। खूब भशेन लोकांक आमचे घुसपयलेले आहा तेणें। म्हळ्यार हेजे फाटल्यान एक मोठें षडयंत्र आसा, तें म्हळ्यार जमनी विकपाचें। तांकां आमच्यो हांगसरल्यो जमनी ज्यो आसा त्यो सगल्यो विकपाक जायो भायल्या लोकांक, व्हडले व्हडले बिल्डर, इंडस्ट्रियलिस्ट, सेलिब्रिटीज बीन, अश्यो आयज ह्यो गोश्टी चल्लेल्यो आसा। ताका लागून ते आमकां डिवायड करता, आमकां शक्तीहीन करता, म्हळ्यार आमकां पांगळे करता, हातपाय आनी पांगळे। आमी कांय करूं शकना। पयलीं काम कश्ट करताले, आमी सारके कापस्तारीचे लोक आशिल्ले, दादले बायलो, हे आमचे ते सगळे काबार करूंक सोदता। आनी जे आयज आमी देवा धर्माक लागून आयज गोंयांत जे सगळो बोवाळ चल्लेलो आसा पळय न्हू, हो देव धर्म सुद्दां हे जमनीचेर आसा। देव धर्म, संस्कार, संस्कृती किंवा आमचें अस्तित्व आसा, आमचे चेडवां बायलांचो जो वालोर आसा, ज्यो सगल्यो भावना, हे जग जें आसा, हे जमनीर आसा आमच्या। जे जमनीक लागून कितक्या जाणांनी आपले कश्ट घेतलेले आसा। आयज आमी ज्यो कितें आमचे जे कितें कल्चर आसा, संस्कृती आसा, ती आमची जबाबदारी आमी घेवन आयज आसा, जायना जाल्यार सुद्दां। ह्यो कारण आमकां तेज्यो भावना, तेजो अभिमान, वालोर, रेस्पेद आहा, हे सगळे काबार करता। हे आमच्या भावने कडेन खेळटा, हे प्रत्येक गोंयकारान समजपाक जाय। खरें आयज देवा धर्माचे जर कोण दुस्मान आसा, देव धर्म जर कोण काबार करता, हे 90% जे आसा हे आमचे गोंय काबार करपी, हे गोंयची जमनी काबार करपी, हे ताका जबाबदार आसा। आनी दुसरे धर्माचे सुद्दां लोक जरी दुसरे धर्माचे लोक सुद्दां जरी एक धर्माचेर अन्याय बीन करता म्हणटा पळय न्हू, धर्म काबार करता म्हणटा पळय न्हू, ते हे सगळे धर्माचे सुद्दां जे लोक खंयचे खंयचे अश्यो ज्यो गोश्टी काडटा पळय, हे सगळे लोक हेणी हांगसर हाडून भरलेले आसा। सगळे वायट लोक भरलेले आसा, तेंचे वयल्यान हे कमिशन खाता, जेचे वयल्यान तेंचे वोट बँक आसा। म्हणजे हे सगळी षडयंत्रात तेंची आसा, हे प्रत्येकान समजपाक जाय। ताका लागून आमी जे गोंयकार आसा, आयज खरे जबाबदार आमी गोंयकार जावपाक जाय, कापस्तारीचे गोंयकार जावपाक जाय। आंगान मनान घट, आनी आमचे फॅमिली, आमचो गांव राखतले, गोंय राखतले, काम कश्ट बरें करतले। आनी खंय तरी आयज गोंयकाराचेर, गोंयचेर अन्याय जाता जाल्यार तेजे विरोधान आमी सगळे एकठांय येतले। आनी आमची सिस्टम जी आसा ती आमकां न्याय दिवपाक किंवा आमचें संरक्षण करपाक जरी कमी पडटा जाल्यार सुद्दां आमी झगडोवपाक पडले जाल्यार आमी झगडटले, जिखतले। आनी आमचें जें हें गोंयचें अस्तित्व आसा, आमचो जो गोंयची, गोंय म्हणल्यार आमची वळख आसा, गोंयान आमच्यो भावना आसा, हे आमी सांबाळटले। अशे जबाबदार आमी गोंयकार जातले अशें म्हाका दिसता, जावपाक जाय। देव बरें करूं।